आदिवासी कल्याण खात्याची गरजूच कितें अशें उलोवन आदिवासी समाजाचो पुळको आशिल्ल्याचे दाखोवपी मंत्री गोविंद गावडेचेर नांव घेनासतना सभापती रमेश तवडकरान फोग काडलो। उटा आंदोलना उपरांत आपूण आदिवासी कल्याण खात्याचो मंत्री जालो। त्या वेळार खात्याचो कारभार आल्तिना वेल्या एका बंगल्यांतल्यानूच चलतालो। मंत्रीपद घेतल्या उपरांत कार्यालय उबारले आनी आदिवासीं खातीर 25 येवजण्यो सुरू केल्यो। ताका लागून आदिवासी कल्याण खातें जायच कित्याक अशें म्हणप दुर्दैवी आशिल्ल्याचे म्हणीत तवडकरान मंत्री गोविंद गावडेचेर नांव घेनासतना टिका केली। गांवडोंगरी खोतीगांव हांगासर आदर्श युवा संघान आदिवासी कल्याण खात्याच्या सहकार्यान आयोजीत संकल्प दीस कार्यावळीत तवडकार उलयतालो। आपूण आदिवासी समाजाच्या कल्याणा खातीर वावुरतलो, म्हजी चाल ही हत्तीची जावन आसा, ताका लागून फाटल्यान कितली सुणी भोकू आपल्याक कसलोच फरक पडना अशें तवडकराचें म्हणणें। उटा आंदोलन आनी 2 तरणाट्यांचे गेल्ले बळी हो समाजाच्या इतिहासातलो संघर्षाचो काळ आशिल्लो। ह्या संघर्षात आदर्श युवा संघाच्या कार्यकर्त्यांनी सगळ्या गजालींचो त्याग केलो, पूण आता ह्या कार्याचे श्रेय घेवपाचो यत्न सुरू आसा। पूण समाजाच्या लोकांक सगळें खबर आसा, ताका लागून तांकां प्रत्युत्तर दिवप टाळून समाजाची उदरगत करप गरजेचें आशिल्ल्याचें तवडकराचें म्हणणें। जो मंत्री आदिवासी कल्याण खात्याविशीं उलयता तोच ह्या नादी खात्याचो मंत्री आशिल्लो। आता हे खातें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंता कडेन आसा, ताका लागून आदिवासी समाजाच्यो समस्या तांणी मंत्रिमंडळांत मांडच्यो अशें जाहीर उलोवप योग्य न्हू अशें तवडकार म्हणटा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।